भारत माता की। अरे जेवण सुरू जावंक ना अजून, मातशें बंद कर, माझे भाषण सुरू जावच्या पयलीं जेवपाक गेले आयज। जेवण बंद कर, अजून सुरू जावंक ना। 10 मिनटाचें भाशण करता, आयज चड वेळ भाशण करचो ना हांव। म्हाका खबर आसा सगळ्या जाणांक भूक लागल्या, दव चड पडटा, ओके, ताच्या खातीर चड वेळ भाशण करचो ना। भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या उपरांत जो गेट टुगेदर आम्ही ऑर्गनायज करपाचो ठरलेलो, पाळयेच्या सभेत उलयता उलयता आसतना हांवें पळयलें की हांव 9:30 वरांचेर पावलो आनी म्हजें 10 वरांचेर भाशण सोंपलें। हांवें सहज म्हणून गोपाळाक विचारलें, गोपाळ जेवण अरेंज केलां? गोपाळ म्हणालो ना, आयज जेवण अरेंज करूंक ना म्हणालो आमी। हांवें त्याच वेळार सांगलें की आमचो गेट टुगेदर जो आसा वो 24 तारखे दीस जातलो। वेन्यू खंय तो तुमकां मागीर कळटलो, बट त्याच्या म्हज्या उतराक मान दिवन आयज येद्या व्हडल्या संख्येत तुमी हांगासर आयले त्या बद्दल हांव तुमचें खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता। गेट टुगेदर हे एक निमित्त आसा। ह्या गेट टुगेदराच्या निमित्तात तुमी आमी सगळे जाण एकत्र मेळटा आनी हांगासर आयचो उत्साह जो आशिल्लो, आमकां 3 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ लागताले। एक आमचो स्वताचो जिल्हा पंचायत मतदारसंघ जो पाळी, या पाळी मतदारसंघात आमी सगळे रिकॉर्ड आमचे स्वताचेच ब्रेक केले, विधानसभेचे ब्रेक केले, लोकसभेचे ब्रेक केले, जिल्हा पंचायतीचे ब्रेक केले आणि आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुंदर नाईक हाका खूप मोठ्या मतांनी निवडून हाडलो। त्याबद्दल हांव असंख्य कार्यकर्त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। हांगासर आम्ही फक्त बूथ अध्यक्ष, पंच आणि प्रभारी या तिगूच जणांचे जरी फेलिसिटेशन केले आसत जाल्यार ते फेलिसिटेशन बुथाचेर काम करतल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे आसा। ते प्रत्येक आमच्या महिला भगिनीचे आसा, प्रत्येक युवा कार्यकर्त्याचे आसा, प्रत्येक सिनियर कार्यकर्त्याचे आसा। आम्ही सगळ्या जाणांक वयर हाडूंक शकनाशिल्ले, बट टोकन म्हणून प्रत्येक गावातल्याचो सत्कार करप हे भारतीय जनता पार्टीचे कर्तव्य आसले। पहिलेच फावटी हो प्रयोग म्हणून या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तात आम्ही केलो आणि एका फुडें एक कॉम्पिटिशन म्हणून सगळ्या प्रभाऱ्यांनी बरें काम केले, सगळ्या बूथ अध्यक्षांनी, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एडीच मेळोन एकजूट दाखयली। त्याबद्दल हांव मनापासून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। दुसरो मतदारसंघ आमकां व्हडा मोठ्या प्रमाणात लागतालो तो कारापूर सरवण मतदारसंघ। ज्या कारापूर सरवण मतदारसंघात आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा, कारापूर सरवण मतदारसंघात 1500 मताची जर लीड कोणी दिली जाल्यार ती कुंड्या पंचायतीन दिली। कुंड्या पंचायतीतल्या असंख्य कार्यकर्त्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। आम्ही सगळ्यात व्हडली लीड त्या मतदारसंघात दिवपाक शकले। फाटले फावटी तर तो मतदारसंघ आमच्याच मुळे जिखलेलो आणि ह्याय फावटी तो मतदारसंघ आमच्याच मुळे येद्या व्हडल्या प्रमाणात लीड दिवपाक शकले। आमच्या कुंड्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या सगळ्या सरपंच, पंच, बूथ अध्यक्ष सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मनापासून खूप खूप अभिनंदन। तिसरो मतदारसंघ आमकां होंडा जिल्हा पंचायत लागतालो। जरी आमची बारीक पंचायत असली सुद्धा असत जाल्यार त्या पंचायत क्षेत्रात सुद्धा 86% कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या हरवळ्या ग्रामपंचायतींतल्यान दिले। त्या हरवळ्यातल्या सगळ्या असंख्य कार्यकर्त्यांचे, बूथ अध्यक्षापासून सगळ्यांचे, सरपंच आणि बाकी सगळ्यांचे हांव मनापासून खूप खूप अभिनंदन करता। हांवें त्या खातीर म्हटलें की आमी सगळे रिकॉर्ड आमचे ब्रेक केले आणि परत एकदा नव्यान रिकॉर्ड आमकांच आमी हांगासर करून दिलो। म्हज्या पयलीं उलोवपी बाब सुंदर नाईक हांणी तुमचे आभार व्यक्त केलेच आणि फुडल्या 5 वर्सां खातीर आपूण तुमच्या सेवे खातीर तत्पर आसतलो। फुडल्या आमी हक्कात आमचे जे 3 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा हांकां आपली बारीक सारीक कितें कामां आसत जाल्यार ती रायटिंगात पंचायतींतल्यान दिवची, आपूण वैयक्तीक दिवची, जेणे करून आमचे बारीक सुद्धा काम, खंयचो साको आसतलो, पायवाट आसतलो, धालाचो मंडपाचेर पत्रे घालप आसत, आनी कितें आसत, हे चुकून सुद्धा उरूंक जायना। 27च्या निवडणुकेक वयता आसतना आमकां कोणीच कंप्लेन करपाक जायना की हे म्हजें काम उरलें म्हणून। त्या खातीर पंच सरपंचा बरोबर प्रमुख कार्यकर्त्यांनी बी इनिशिएटिव्ह घेवच्यो आणि हे इनिशिएटिव्ह घेवन आमकां सगळ्या जाणांक हे काम जर आतां दाखोवन दिलें जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हे काम पुराय जातलें हाची म्हाका खात्री आसा। हांव हे सांगता आसतना आमचे बाब प्रभारी आशिल्ले बाब गोपाळ सुर्लकर हाणें आपल्या परीत आपल्या पुराय फाटलो जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान 5 वर्सां त्यांनी खूप बरें काम केलें। पुराय उदरगतीच्या वाटेंतल्यान, लोकां सगळ्यांक संपर्काच्या वाटेंतल्यान बाब गोपाळ सुर्लकर हाज्याय खातीर मोठ्या प्रमाणात ताळयो वाजून ताचेय बी खूप खूप अभिनंदन करात।
आमच्या मतदारसंघात या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तात गोयभर काम करपा खातीर 5 प्रभारी निवडले गेले. भितर एक आशिल्लो बाब सुभाष मळीक वो मयी जिल्हा पंचायती खातीर काम करतालो. ताजेय बी ताळयो वाजून सगळ्या जाणांनी अभिनंदन करचें. कारण ज्या मतदारसंघाकडे संघटन कौशल्य आसा त्यांकाच या संघटनेचे काम करपाक व्हरता. दुसरे आमचे सिनियर कार्यकर्ते बाब विश्वंभर गावस हे चिंबल मतदारसंघात काम करताले. ताज्याय खातीर सगळ्या जाणांनी नेटात ताळयो वाजोवपाच्यो. तिसरो बाब संतोष मळीक वो लाटंबारसे मतदारसंघात काम करतालो. ताज्याय खातीर आमी सगळ्या जाणांनी खूप मोठ्या प्रमाणात आमी काम केले. आमी मतदारसंघ जिखून आयले त्या बद्दल हांव ताजेय अभिनंदन करता. चौथे आमचे प्रभारी स्वतः गोपाळ सुर्लकर हांणी हे मतदारसंघ जिखयला. आणि पाचवी मॅडम सुलक्षणा सावंत हांच्याय कडे प्रभारी म्हणून ती काम पळयताली. हळदोणा आणि शिरसय या मतदारसंघात ताजेय बी खूप खूप अभिनंदन. पण एक गजाल महत्वाची आसा, या पुराय इलेक्शनाच्या निमित्तात हांवें जशें म्हटलेले की म्हाका मतदारसंघात येवपाक मेळचें ना. 50 जिल्हा पंचायती क्षेत्रात काम करता आसतना हांव मतदारसंघात येवपाक पावचो ना. म्हणून खंयच्याच एकाय पंचायतीच्या मिटिंगेक हांव पावूंक ना किंवा एखाद्या बुथाचेर. म्हणजे सगळ्यात पयली सांगता आसतना ह्या जिल्हा पंचायतीची जेन्ना निवडणूक डिक्लेअर जाली तेन्ना 5-6 जाणांनी इंट्रस्ट दाखयलो की हय आपुणूय दावेदार आसा, आपल्याकूय भारतीय जनता पार्टी तिकेट दिवची. बट तिकेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत एका सुद्धा दावेदारान कोणीच फाटी वळून पळोवंक ना, कोणीच कोणाक ऑब्जेक्शन करूंक ना. एकमतान सांगले दोतोर पार्टीन दिला कॅन्डिडेट, तुवें निवडला कॅन्डिडेट, 100% निवडून हाडपा खातीर आमी सगळे जाण काम करतले. ही एकजूट आमची एक फॅमिली. आमी सगळ्या जाणांनी मागीर कोणी सगळे आसूं न्ही, हांव सगळ्यांची आत्ता नांवां घेवपाक वचना, बट सगळ्या जाणांनी एकजुटीन मेळून काम केलें. वो आशिल्लो विश्वास तुमी जो म्हजेर दवरलो, वो आशिल्लो विश्वास तुमी जो पार्टीचेर दवरलो आणि तुम्ही सगळे जाण नेटात कामाक लागले. खंयसरूच हांव तूं न करता, हेवे दावे न दवरता. आमच्याच फॅमिलीतलो एक मेंबर जाका आमी भारतीय जनता पार्टीची तिकेट दिली बाब तो सुंदर नाईक. आणि ताज्या खातीर रात आनी दीस तुम्ही सगळ्या जाणांनी कंटिन्युअसली काम केले. त्या खातीर तुमचोय हांवूय आभार व्यक्त करता. खरोखरच तुमकां हांव मनापासून खूप खूप धन्यवाद दिता. कंटिन्युअसली तुम्ही सगळ्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात काम केले आणि बाब सुंदर नाईक हाका निवडून हाडलो. सगळ्या जणांनी उलोवपाच्या आपल्या भाशणांतल्यान 2027ची तयारी 2027ची तयारी हे आमी कंटिन्युअसली उलयताले. म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीचो प्रेम मोग तुम्ही म्हाका 2008 पासून आतापर्यंत दाखयता आणि भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम मोग हो तुम्ही तर 1999तल्यान दाखयता. हांव 99 म्हणण्यापेक्षा 1991तल्यान भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते हे या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर मतदान करीत आसा 1991तल्यान. तेन्नापासून आतापर्यंत न डगमगता न थकता कंटिन्युअसली आमी म्हणटले जाका सेकंड जनरेशन आणि येवपी थर्ड जनरेशन सुद्धा हे भारतीय जनता पार्टीकडे सातत्यात वेगवेगळ्या आमी पार्टीच्या कामा निमित्तात एकजूट आसा, एक संद आसा. आणि हीच एकजूट एक संद आमकां हाज्याय फुडें दाखोवपाची आसा. म्हणून येता त्या 2027च्या निवडणुकेची तयारी ही आतापासून आमी सुरवात केल्या. आणि म्हणून तर आयच्या ह्या मेळाव्याच्या निमित्तात आमी जे म्हणटा की 2027 मार्चात जावपी इलेक्शनाची तयारी आमच्या कार्यकर्ते हे आतापासून लागल्या. आणि जी लीड आता ज्या बुथाचेर घेतल्या तीच लीड आमी 2027 दवरपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा. आम्ही सगळेजण त्याच नेटात त्याच जोशात हे सगळ्या जणांचे काम करीत रावचे हांव अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आणि फाटल्या 2012 पासून ते आता 2025 पर्यंत आमदार, सभापती ते मुख्यमंत्री पर्यंत या वेगवेगळ्या पदाचेर हांव जर पावपाक शकलो जाल्यार फक्त आणि फक्त माझ्या साखळी मतदारसंघातल्या जनते खातीर परत एकदा हांव सगळ्या जाणांक खूप खूप म्हणजे नमस्कार करता, तुमचे आभार व्यक्त करता. आणि अशाच पद्धतीचो प्रेम मोग तुम्ही सदोदीत दिवचो जेणे करून काम करपाची उर्बा, काम करपाची स्फूर्ती ही सदोदीत वाडटा. खंयसरूच आमच्या मध्ये हेवे दावे न दवरता. बरेच जाण एकदा म्हणटा दोतोर रागार जाता, बट तुम्ही जर पळयशात दोतोर रागार कोणाचेर जाता जाका मोग चड आसा पळय न्हू ताजेरूच रागार जाता, अदरवायज कोणाचेर रागार जायना. आतापर्यंत रागार जाल्ल्यांनी विचार करचो दोतोराचो म्हाजेर मोग चड हा म्हणून दोतोर रागार जाला आसतलो. ओके, हांवें हे मुद्दामून कित्याक सांगलें
म्हाका खूपदा सिनियर कार्यकर्ते म्हणटा दोतोर आतां मातसो रागार जावपाचो बंद करा म्हणून हांवें म्हणल्यार राग कोणाचेर येता जेचेर मोग आहा तेजेरूच राग येता अदरवायज राग येयना शक्यतो म्हाका दिसता 95% कार्यकर्त्यांनी केन्ना म्हाजो राग पळोवंक नासतलो पण 5% केन्ना पळयला आसतलो तेंचेर मोग चड आसा अशें समजून घेयात की तेंचेर चड एखाद्या वेळी हांव चुकून रागान उलयलाय आसतलो हांव ना म्हणना पण केन्ना केन्ना कामाच्या प्रेशरांत कामाच्या टेन्शनांत किंवा बाकी कसल्या हातूंतल्यान चुकून म्हटलाय आसतलें हांव तितून वचना बट आमी सगळ्या जाणांनी एक फॅमिली एकत्र येवन आतां पर्यंत ज्या पद्दतीत ह्या भारतीय जनता पार्टीचें काम हांगा आमी केल्ल्या कारणान म्हाका गोंयभर सातत्यात प्रवास करपाक मेळटा काम करपाक मेळटा गोंयभरच न्ही तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादात देशभरात काम करपाची संद ही तुमकां लागूनच मेळटा मागीर ते महाराष्ट्र आसूनी कर्नाटक आसूनी बिहार आसूनी वेगवेगळ्या राज्यांनी प्रचार करपाची संद ही तुमच्याच खातीर मेळटा आनी म्हणून तर आयज सदोदीत काम करपाक आनिकूय उर्बा मेळटा आयच्या ह्या सभेंतल्यान हांव आनीक म्हणजे हांव मुद्दामून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे नवीन कार्याध्यक्ष बाप नितीन नवीनजी जे जाल्या त्यांचं हांगासर अभिनंदन करता तुम्ही सगळ्या जाणांनी नेटान त्यांचे अभिनंदन करचे भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा नितीनजी आप आगे बढ़ो म्हणजे मित्र राष्ट्रीय युवा मोर्चात माझ्या बरोबर म्हणजे उपाध्यक्ष म्हणून असलेले नितीन नवीनजी बिहारातल्यान सध्या आमदार आणि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बिहारातल्यान 5 फावटी निवडून आयले 2008 पासून ते 2014 पर्यंत युवा मोर्चात माझ्या बरोबर काम करपी राष्ट्रीय एकता यात्रा आसूनी तिरंगा लहराव लाल चौक काश्मीर यात्रा आसूनी किंवा आसाम ते गुवाहाटी ते तवांग पर्यंत ह्या एकता यात्रेत बरोबर काम करपी नितीन नवीनजी हे आज राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष झाले ही आमच्या खातीर खरोखरच तांचे हांव गोंयच्या वतीन आणि आमच्या सांखळी मतदारसंघाच्या वतीन खूप खूप अभिनंदन करता भारतीय जनता पार्टीचे काम आनी खूप मोठ्या प्रमाणात आनीकूय वाडटले येता त्या काळात आमकां फुडल्या उरलेल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात आमी पळयता की आमी काडलेली म्हजी घर योजना आसूनी ही म्हजी घर योजना सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच पंच हे सदोदीत कार्यरत आसतले 100% लोकांपर्यंत म्हजी घर ही योजना पावयतले मतदारसंघातलीच न्ही तर गोंयांतली 100% घरां 2027च्या निवडणुकेच्या पयलीं ते पुराय त्यांचो हक्क हो तांकां मेळटलो म्हज्या घराच्या निमित्तान तांचे घर हे कायदेशीर घर जातले ह्या ठामपणान सांगता मोठ्या उमेदीत सांगता आणि म्हाका खात्री आसा की आमी करपाक शकतले हाज्या फुडें वयता आसतना आमच्या असंख्य युवा कार्यकर्त्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता युवा कार्यकर्त्यांची पुराय टीम ही सातत्यात हो मतदारसंघ वायब्रंट दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करीत आसता पंच सरपंच हे खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्या कामाचो ओघ फुडें व्हरता आमी सगळ्या जाणांनी मेळून अशाच पद्धतीचे काम हे सदोदीत फुडें व्हरचे हे चालू दवरचे हांव इतकेंच तुमच्या लागीं मागता परत एकदा हांव बाप गोपाळ सुर्लकर हाजेय अभिनंदन करता ताज्याय खातीर नेटान ताळयो मारात कारण त्याचो सक्सेसफुल टेन्युअर आमी पुराय करपाक शकले आणि बाप सुंदर नाईक हाज्या पुराय टेन्युअरा खातीर आमी ताजेय खूप खूप अभिनंदन करात ताज्याय खातीर नेटान ताळयो मारात आणि त्याच बरोबर आमच्या मंडळाचो अध्यक्ष बाप रामा नाईक नवनिर्वाचित अध्यक्ष त्याच्या लिडरशिपीच्या सकयल हे पहिली निवडणुका आशिल्ली ताजेय मी खूप खूप अभिनंदन कारण त्याच्या या लिडरशिपीत हो मतदारसंघ आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही जिंकले आणि परत एकदा हांव समेस्त आमच्या सांखळीतल्या सगळ्या जनतेतले पाळी जिल्हा पंचायत आमच्या हरवळे आणि कुंड्या या सगळ्या लोकांचे आभार मानता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं.